पोक्षे भोवती बोवाळं भरू नका आणि बाकी कोणाकूच बोलू नका. येवन सुसेवाजाच्या आमच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या दोबाजीक पोरबे समोयार आखी गोंयची पवित्र सभा संतोसता. घेवन सुसेवाजाचें जिवीत आमकां एक स्फूर्ती. आमी लागशिल्ल्यान जेजूचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या एकवटान रावून आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां उलो मारता ते भाशेन एकचार बांदून सौभाग्यलीपणान वावरून जेजूचें कार्य आमच्या एक एकल्याच्या जिवितान आमी चालू केलें. सगल्या आमच्या भावां भयणींक खेरीत भाशेन गोंयचे पवित्र सभेच्या वांगड्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कृपेन भरलेली घेवन सुसेवाजाची परब हांव येता. तेच भाशेन कोरेस्माच्या पयल्या आयतारा दीस सदांचे भाशेन आमची पांय वाटेन केल्ली यात्रा जातली. हो आमकां एक सोयेक जावन आसा. सगल्यांक आमकां विराजिताच्या मनान ही भावार्थाची यात्रा करूंक, आमचो भावार्थ खोलावूंक आनी ह्या भावार्थाक उर्बेन आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी गोवायकी दिवं. आधी काकड ना